माझं नाव हांवें म्हाका आपाच म्हणटा. खरं नाव माझं ऑफिशियल लक्ष्मण बलदास नायगीणकर. आणि हे आता गणेश मूर्ती पहिली तुमचे कोण करताले? तर पहिली म्हजो बाबा करी गेली 90 वर्सां जाली. आता बाबा वारलेले आहात. आता त्याच्या उपरांत मी आता जवळजवळ 40-45 वर्सां मीच करता. तुम्हीच करता. तुम्ही जेन्ना येयल्ले पळय तेन्ना तुम्ही कितल्या वर्साचे आशिल्ले ह्या क्षेत्रांत? म्हाका माझे पयली कडेन म्हणजे माझ्या बाप मी जावच्या आधी काहीतरी 10 वर्सां पयली माझो बाबा करी गणपती. आणि तो जास्त करून तो पहिली ती ही जी आसा गणपतीची ती हे आमचे श्री भालचंद्र कळंगूटकर यांच्या बाबा कडसून त्यांनी लहानपणापासूनच ह्या ट्रेनिंग घेतला आणि त्यांच्या प्रमाणे आपण हे स्टार्ट केले. ते आता त्याची परंपरा ही मी पुढे चालली. तुम्ही फक्त बाबाकडसून मार्गदर्शन घेतलं का आणि कोणाकडसून घेतलं? बाबाकडसून माझ्या. तुम्ही जेन्ना गणपती करपाक सुरू केले पळय तेन्ना कितले गणपती आशिल्ले? तेव्हा आमच्याकडे जवळजवळ 70 आसले. 70. आणि आता गणपती कितले करता? आम्ही जवळजवळ म्हटल्यार 150 गणपती आमचे. 150. हे तुमचे गणपती खंय खंय वयतात? आमचे म्हापसा वयतात, सालिगांव वयतात, बार्देस म्हणटा जास्तच वयतात. कित्याक गेली 22 वर्सां मी म्हापसान गणपती माझे आसले. ओके. कित्याक मी 150 गणपती म्हापसा वय. पण आता हांवें माझे गणपती घरा व्हडले आसल्या उपरांत 4-3.5 फुटाचे त्या कारणान हांवें कमी केले आणि आता हे घरा कडेच करता सध्या. सार्वजनिक बी करतात तुम्ही? सार्वजनिक दिले मी. म्हाका दिले लोकमान्य दिल्ले तुम्ही आणि परवरी दिले. अशे 2 मिरामार जास्त जाग्यार दिले मी. ह्या क्षेत्रात आणि तुमका कोण कोण मदत करता गणपती करपाक किंवा रंगोवपाक? काय माझा भाव आसा एक धाकटो, त्याचे नाव तो करता. माझी जी फॅमिली आसा म्हणजे माझी 2 चेडवां आसा ती करता. माझो झील आहा तोय करता. आणि प्लस माझी मिसेस आहा न्हू ती याचं फिनिशिंग काम असता पॉलिश बिलिश ती स्वतः करता. आणि बऱ्यापैकी ती ट्रेन जाल्ली आहा. म्हाका सांग तुमची जी मिसेस आशिल्ली पळय ती पहिली कितें गणपतीचे शेण लावपाक हांगारूच येवन? ती हयसरच येवन ती तेंचा घराणा आसला तो संगीत घराणे. नाना आसोलकर म्हणजे आमचे गोंयचे प्रसिद्ध संगीत घराण्याची. पण तेणी हय येवन ही आत्मसात केली आणि बऱ्यापैकी केली आणि हेचो खूप आदार म्हाका आता गावता. ओके. तुम्ही आता गणपती व्यतिरिक्त आणि कितें करतात? सर्व्हिस बी तशी? ना आता सध्या मी माझी व्हॉलंटरी घेवन मी घरात गणपतीचो व्यवसाय आणि त्या भायर एक ल्हानसा माझा पार्सल हॉटेल आसा तो चलयता. मी तो सिजनेबलच चलयता. फक्त गणपती आसतना ही माझी परंपरा मी राखताय. ओके. आता आम्ही पळयता सगळीकडे खुबशा ठिकाणी मातयेचे मुर्ते मातशे आता कमी कमी जाता आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो हाडटात किंवा ते लोक म्हणतात ते शांडू मातीचे मुर्त्यो. आणि ताचो परिणाम प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचो परिणाम खरे जे मातयेचे मुर्ते करतात तेंचेर जाता असं तुमका दिसता? जाता तो परिणाम. पण जास्त करून लोकांनी माझी तरी इच्छा की मी गणपती काळ म्हणून एक मातयेची एक पुसपाची विसर्जन त्याचे व्यवस्थित निसर्ग राखतलो आणि आम्ही ते मातीचेच पुजूंक जाय जास्त करून. कित्याक आज जे हे प्लास्टर येयल्यात किंवा काय येयला हेतून पोल्युशन जाता. तांकां जर इनेमॅल वापरतात केमिकल काय ते सगळे बुडयले त्याच्यात इनेमॅल पाण्यान स्प्रेड जाता. त्या खातीर ते माशे बिशे असतात बारीक बारीक जीव असतात हो डॅमेज जाता. ह्या ना करता खातीर लोकांनी जास्त करून ल्हान जायना ते मातयेचे सुबक अशे मुर्ती पुसपाचे अशी माझी एक इच्छा. आता प्रत्येकाक गणेश भक्तांक दिसता की ती हलकी मूर्ती जाय आणि चडान चड व्हडली मूर्ती जाय. आता स्पर्धा जाता. एखादो जर शेजारी व्हडली मूर्ती हाडटा जाल्यार त्याच्या पेक्षा आपणाक मूर्ती जाय व्हडली आणि ती हलकी. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मागण्यो करतात की मातीची हलकी जावंक शकता. तुमचे कितें म्हणणे? ना हलकी जावंक शकता पण ती आता जी एक शाडू माती त्याची जर मूर्ती बेगीन करीत नाल्यार ती म्हणजे ती एक हलकी जावंक शकता. ताका व्यवस्थित ताका कातो बितो जर किस आसता माडाची ती वापरून बिपरून जर तो एक पातळ प्रमाणात काडीत जाल्यार तो हलको जावंक शकता. मातये पेक्षा खूप हलको जावंक शकता. सरकार कडल्यान काय मेळता तुमकां अनुदान बी? सरकार कडल्यान आमकां ह्या वार्षिक जो आमचा गणपती फाटल्यान मूर्ती फाटल्यान आमकां 200 रुपया गावतात. ते गावतात आणि तेचो आधार गावता आमकां. आणि आता ते वाडयला आणि मशीन बी काय मशीन बिशीन आमकां दिल्या ऑलरेडी दिल्या.
पण काही जणांनी असे लोक म्हणतात की काही जणांनी मशिनां व्हेल्या पळय ते मातयेच्या मुर्त्योच करिना, ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे रेडीमेड मूर्त्यो हाडटा आणि विकता. हेचेर तुम्ही कलाकार म्हणून कितें तुमचें म्हणणें? तशें करूंक ना. ज्या आमकां गव्हर्मेंटान जो हेल्प दिला ताचो पुरेपूर आमी फायदो घेवंक. ती एक मशीन हाडून आता एक 40-50 मशीन हाडून घरान दवरप आनी आपण ते हे विकप हे बरोबर योग्य न्हू. ना कोणाक उपयोगाक पडटा तेका दिवपाक, तेणी मातयेचो करपाचें. आपूण येतलो ह्या क्षेत्रांत नवीन कलाकार जाल्यार तेका वाव आसा किंवा ताचे करियर घडोवंक शकता किंवा ताणें कितें करचें पडटलें ह्या मातयेन हात घालतलो जाल्यार? ह्या जर क्षेत्रांत येवपा ही बऱ्यापैकी आनी एक उर्जा गावता हेचे कलेक. आणि माझ्या तरी इच्छा आहे की जास्तीत जास्त कलाकार येवचे, त्यांच्यानी हे गणपती करपाचे, आपली कला सुधारपाचे प्रयत्न आणि खूपशी आपले नाव राखपाचं की हे कलेन आपण काहीतरी एक लोकांक मूर्ती दिते की बऱ्यापैकी पेंटिंग करून दिते, बऱ्यापैकी फिनिशिंग करून दितं आणि लोकांक आवडांक जाय की खरोखरच तो कलाकार भाऊ काम करता. आणि अशा कलाकारय तयार जावंक जाय की एकाच्याच हातीन ते 200 150 गणपती करप हे मुश्कील जाता. आणि त्या खातीर आमकां ओढून धरता पडटा, कामता ना धरता कला टिकोवपाचो प्रयत्न करपाचो. जास्तीत जास्त भुरगे येवपाचे हे कले, थोडे थोडे करिना, 50-50 करिना, तेतून आनीक इम्प्रुवमेंट जातली. ह्या क्षेत्रांत न्हू, ह्या क्षेत्रांत जर येतलो जाल्यार हे 3 म्हयन्याचोच असो काम म्हणटा हे. मागीर त्या भुरग्यान समज आपले करियर घडयतो, बाकीचे जे 9 म्हयने आसा ते कितें करचे पडटले? तेतूनय तेणी करूं येता. तो बऱ्यापैकी जर एक पेंटर आसा जाल्यार खुबशीं कामां देवळाची आसतात, मूर्ती रंगोवपाची आसतात, इवन आमचे तुळशी रंगोवपाचे आसतात, ही कामां जी आसतात बारीक बारीक पेंटिंग करपाची ती करूंक शकता तो बरें करून. आनी मूर्ती करूनय विकूंक शकता. कसले एक डिफरंट टायप ऑफ मूर्ती, गणपती तशें न्हू, आनी कसले कसले मूर्ती आसतात ते पेंटिंग करून तो विकूंक शकता. व्यवहार करतो जाल्यार आपल्या मनांसून इच्छा जाय ती आपण काहीतरी करून आपलं ह्या चलयतले आसा. आता तुम्ही हे मूर्ती चडशे हातान करतात काय फार्म वापरचेच पडटा? आता आमचं हे काय आसा, पयलीं म्हाज्या त्या बाबाच्या टायमाक आसले ते वखदां ते स्वता मातयेचे हातीनच करतात आनी ताका टायम लागा. एक मूर्ती तयार जाता 4-4 दीस वचत. आयज आमी काय करता, आमकां हातीन करपाक जास्त टायम तितको गावना. हे सिजनेबल वर्क आसता आनी आमी ते हायटीचे काडतो. थोडंसं आमी मॉडिफिकेशन करतो, खंय आमकां चेंजीस करूंक जाय, खंय आमकां हात चेंज करूंक जाय, डोके चेंज करूंक जाय, काय करूं हेचेर आमी तेच्या बॉडी प्रमाणे विचार करतो. तेच्या बॉडी खंयचो सूट जाता, खंयचे हात सूट जातात त्या प्रमाणे आमी ते बसयतो व्यवस्थीत, तसं करतो. काय चेंजीस जायला कोणाक मातसो तितक्या करतो. जास्त जर हातीचोच करूंक वयतलो तर आमकां तितको टायम आयज ना आसा. आनी ती कला खूब फुडें वयतली आनी जावचें ना तितकी जे आमची ह्या लोकांची हें आसता ती जावचें ना. आता म्हाका सांगा, तुम्ही गणपती व्यतिरिक्त आनी कितें करतात? गणपती मी माझा एक आसलो, मी गणपती जाल्या उपरांत अशे देवळांची मूर्ती बिर्ती पेंटिंग करीन किंवा अशें बारीक कामां आसली किंवा आनी काय काय चालूच आसता घरांत. आणि तुमच्याकडे अशें कोण डिमांड करनात आमकां हलकी मूर्ती हाड, प्लास्टर ऑफ पॅरिसची हाड मरे, ती हलकी आसता? ती प्लास्टर तूं कितें हाडून ना. आमी म्हटलं म्हाजी जी परंपरा म्हाज्या वडिलांनी केल्ली तीच आमी म्हटलं फुडें चलयतलो आनी मातीचेच करतलो म्हटलं. प्लास्टर बी तशें आमची इच्छा ना म्हटलं करपाची, म्हाज्या मनानसून तरी ना म्हटलं ती करपाची, मी मातीचेच करतले जास्त. आता हे रंगोवपाक केन्ना सुरू करतात तुम्ही मूर्त्यो? रंगोवपाक आमी एक 15 दीस आसतना सुरू करतो. म्हणजे नागपंचमीक जालो काय धव्यो रंग बी मारप? नागपंचम जाली काय गाडटा सुरू करतो. काही जणांचे असे म्हणणे आसा की आता मातीत मेळना, माती मेळता पूण तेतून चड फातर असतात अशी. फुडें जर भवितव्यान आता जर मूर्त्यो करतलो जर माती तशी आसतली अवेलेबल काय खंय सरकारान काहीतरी येवजण करची पडटली? सरकारान जर काहीतरी हेचेर दुसरी योजना केल्ली मातये बद्दल जाल्यार बरें आसलें. की आता ती शाडू माती येता, आता ती आमी शाडू माती म्हणतो की ती काहीतरी तेचो रेटय आसा, हाय रेट आसा. काय आमी ती यूज केली, फाल्यां यूज करता करता तेचो रेट वाडत गेलो जाल्यार आमकां ते लोकांक मूर्ती दिवप सुद्दां मागीर तितकेच रेटीन ह्या करचें पडटलें न्हू. कमी रेटान गावताले ओके आता करून आमी दिवंक शकता. अशें माती बिती जास्त मोठो ह्या पडना. ह्या कलेन तुम्ही समाधानी आसात? खूप समाधानी आसा. ह्या कलेन जर समज तुम्ही येवंक नाशिल्ले जाल्यार तुमची आनी खंयच्या कलेन वचपाची इच्छा आशिल्ली? म्हणजे माझी इच्छा म्हणजे काय, आम्ही जॉब आनी दुसरो बिझनेस जातलोच असतो. एक खूप मोठा एक ह्या गावला म्हणते की ह्या पूर्वजांनी आमच्या वडिलांनी आमकां दिली खूप श्रेष्ठ.
श्रेष्ठ म्हणजे खूप श्रेष्ठ ही कला आमच्याकडे गावली. आता तुम्ही तुमच्या बाबाकडल्यान ही कला घेतल्यात वारस रूपाने. आता तुमची कला तुमची भुरगी चलयता आणि ही चलयतली मुखार अशी दिसता तुमका. आता काय आता माझं तर सध्या डॉक्टर दिला करता त्याचे नाव कितें? सार्थक नाही. हा, तू कितलीन शिकता सध्या? 12वी. हा, ओके. म्हणजे ताका आवड आसा. चेडवा दोगांय आता ती ग्रॅज्युएट जाल्ली आहा दोगांय. ओके. पण ती पेंटिंगच्या बाबतीत म्हाका खूप हेल्प जाताली. ओके. बऱ्यापैकी पेंटिंग तीच करतात पेंटिंग. म्हणजे ती चली आणि आई पेंट म्हणजे मिसेस फॅमिली पेंटिंग. जास्त. नवीन कलाकारांक कितें संदेश दितात तुम्ही? नवीन कलाकार म्हणजे एकच इच्छा की बरे कलाकार तयार जावचे. नवीन कलाकार त्याच्यानी बऱ्यापैकी मूर्ती ना लोकांक दिवचे की अशें दिवचे की लोकांनी तेचो उगडास करूंक ही मूर्ती आपणाक आमच्या कलाकाराकडसून गावली बरी पेंटिंग. असं नवीन कलाकार आपली ह्या करपाची कॅरियर. आता आम्ही पळयता जे चित्रशाळात आसा, मागीर तुमचेय चित्रशाळेन पळयले आमी. आता गणपती करता आणि जळीमळी गणपती दवरचे पडटा. म्हणजे घरान काय अडचणी येतात मागीर. आता काय असतं जागे तुम्ही आता वयर माझे स्टँड केले. स्टँड असे केले की ती सकयली काय असता थर बी तो वयर वचून उपकारना. व्यवस्थित म्हाका पेंटिंग करूंक हे पद्दतीन मी ती पहिली स्टँड करून दवरलें. आता घरान माझ्या स्टायल असल्या कारणान मी ते घरात म्हाका तिथे हे त्रास जायना म्हणून मी व्हडले व्हडले जे 3.5-4 फुटाचे आहा ते मी माझ्या घरानच करता. तिथे वयरसून म्हाका सकयल हाडा बारीक ल्हान ल्हान वयर करता व्यवस्थित. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. Start drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. North sell it and start join the tribe. Back on the book with that back on the book with that North set. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.